नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। म्हादयक वांटोवपा खातीर सरकारान उबारूंक ना ठोस पावलां। बीजेपी सरकाराक म्हादय परस कर्नाटकांतले 28 MP चड म्हत्वाचे, आमदार विजय सरदेसायाचो आरोप। दारगळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर जालो भिरांकूळ अपघात। कारीचो दुचाकीक धपको, दुचाकी चलोवप्याक जाग्यारूच आयले मरण, कार चालकान काडलो पळ। पिवपा खातीर शुद्ध उदकाची करची पुरवण, फट मारपी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्याचेर करची कारवाय, साकोड्डेच्या लोकांची मागणी। सत्तरीन 2 दिसान 4 कडेन उजो, काजीची पिकावळ, कंप्युटर दुकानां लासली। आल्वारा जमनीचो मालकी हक्क 70कारांक मेळोवन दिवपा खातीर आरजीची मशाल रॅली। गांवांत वचून सुटावे करतले जमनीचो विशय, आरजीचे आश्वासन। इंडो पॅसिफिक क्षेत्रांत शांतताय आनी समृद्धीचे वातावरण करतले निर्माण, सांगता केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग। नेवल फॉक कॉलेजीचे उक्तावण। आता खबरो विस्तारांत। गोयच्या भाजप सरकाराक आमच्या जीवनदायिनी म्हादय परस कर्नाटकांतले 28 MP चड म्हत्वाचे। देखून आयज मेरेन म्हादय वांटोवपा खातीर सरकारान कठोर पावलां उबारिल्लीं ना, असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी आनी फांतोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला। म्हादयचेर जी हाऊस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाली ती ताजी पयली आनी लास्ट मिटींग फेब्रुवारी 2023 जाल्ली, म्हळ्यार 1 वर्स जावन गेलें आनी अजून मेरेन हाऊस कमिटी 12 मेंबर हाऊस कमिटी म्हादय इश्यूचेर जी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली ती मिटींगूच जायना। हें हांवें एसेंब्लीन रेज केल्लें आनी एसेंब्लीन रेज करतना सगळ्या गोंयकारांच्या मनान काळजान जो भंय आहा की बीजेपी सरकाराक 28 MP कर्नाटकांतले चड इम्पॉर्टंट आमचे 2 MP परस आनी आमचे जीवनदायिनी परस हो भंय हांवें व्यक्त केल्लो। तेन्ना म्हाका मंत्र्यान आनी सरकारान सांगिल्लें की आमी रोखडेच हे म्हयन्याचे एंड म्हळ्यार गेल्या म्हयन्याचे एंडाचे पयलीं आमी हाऊस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करतले। अजून मेरेन ताजी हाऊस कमिटीची मिटींग जावंक ना आनी आतां म्हाका दिसता ती लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या पयलीं जावपाची ना। म्हणटकर जो भंय गोंयकारांच्या मनान आसा की सरकाराक आमचे गोंयचे बीजेपी सरकाराक कर्नाटकांतले 28 आमदार आमचे जीवनदायिनी परस चड इम्पॉर्टंट हो भंय म्हाका दिसता खरो जावंक लागला। आनी आज मेरेन म्हादय खातीर सरकाराचे कठोर स्ट्रॉंग कसलो कितें स्टेप कांयच आमकां दिश्टी पडना। एक फक्त पिटिशन जे आज न्ही फाल्यां अशें आवियाड जायत आहा आनी फुडें पडत आहा आनी जें आतां ऑगस्टान लागिल्लें आहा तें घेवन सरकार रायट टायमाक रावला म्हणून सरकार सांगता। आतां रायट टायम म्हळ्यार खंयचो टायम? when the time is gone will it be the right time? हो म्हजो सरकाराक प्रश्न आहा आनी हांव ताजे कडेन हात जोडून मागता की आमची जीवनदायिनी आमची लायफ लायन राजकारणा खातीर तुमी सॅक्रिफायस करूं नाकात। दारगळे राष्ट्रीय महामार्गार भिरांकूळ अपघात जालो। कारीन दुचाकीक धपको दिवन घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो। धपको दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी सिंधुदुर्गाचो संजय जळवी हाका जाग्यारूच मरण आयलें। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। सध्या गोंयांत अपघातांचे सत्र सुरूच। मंगळारा दारगळे राष्ट्रीय महामार्गार भिरांकूळ अपघात। ओव्हर स्पीडीन येवपी कारीन दुचाकीक धपको दिवन कार चालकान काडल्यो फुज्जो। दुचाकी चालकाक नेटान धपको बशिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। ताका कोणी तरी ठोकर दिले आणि गाडी गेल्या अशें दिसता कंडिशन। फोन करून जाग्यारूच गेलो तो काय पंपार कामाक आसतलो म्हणून कळ्ळें बानेकाराच्या। पण परिस्थिती वायट आसा ताका लागून हांगासर आतां कोण RTO आसले पण आतां परत गाडी नाच जाली RTOची। अशें आयकूंक येता की तेच्या पयलीं एक्सिडंट जावच्या पयलीं 2 मिनटां खंय RTOची एक गाडी उबी आसली ती तांकां पळोवन गेली खंय, ताका काय हेल्प केलो ना खंय अशें म्हणटात लोक। गरज आसा एक्चुअली कोण तरी रावपाक जाय आसलेले। आमचोय डिमांड आसा की आतां फुडें परत मातसो तेंच्यांनी हांगासर मातशें गाडये कंट्रोल रावपा खातीर, कारण एअरपोर्टाच्यो गाडयो हांगासर दोनूय सकयल वयतात वयरूच चडटात। सो भायले मनीस कोण आसले जाल्यार तेंच्या लक्षान येयनात ती। डायव्हर्जनाय हायवेक डायव्हर्जनाय खूब कडेन आसात।
इन्क्लुडींग आमच्या उब्यापासून खूब कडेन पळयत जाल्यार लोक कन्फ्यूज जातात आनी मागीर ओवर टर्टल जातात गाडी व्हडले व्हडले ट्रक बी परतून पडटात आनी असले बारीक बारीक टू व्हिलर बाबड्याक बारीक मनीस आसता तो खंय तरी आपलो जीव वगडावचो पडटा. मजगती अपघात जालो त्या वेळार पेडणेचो आमदार प्रवीण आलेकर थंयच्यान वतालो. अपघात जालो हे पळोवन तो घडणूक थळार थांबलो. दुचाकी चालकाक धपको दिवन फरार जाल्ल्या कार चालकाची चौकशी करतले अशें थळाव्या आमदारान सांगले. आणि तेन्नाच हो ॲक्सिडंट त्याच्या पयलीं जाल्लो. काय दिसलें सर तुमकां येवन? एक सायडीन हांव वयतालो तेजेर गाडी मारून तो कोण तरी पळ्ळो आनी तेजी म्हाका दिसता ऑन द स्पॉट डेथ जालें. हांवें पळयलें जाल्यार ती डेथ जाली. सर आतां हांगा पुलिसूय ना आणि एखादी ॲम्ब्युलन्सय पावना. पुलिसाक इन्फॉर्म केल्लें आसा. पुलीस येता आतां. हांव हांगासरूच आहा जेन्ना एक्सिडंट जाला पळय तेन्नासून हांव हांगासरूच आहा. म्हणजे कोण आतां पळ्ळ्या पळय ताका जाता तेजी इन्क्वायरी जातली आनी ताका धरपाक आमी थँक्यू. गोमंतक टीव्ही खातीर धारगळच्यान निवृत्ती शिरोडकार. फाटल्या 2 दिसांत सत्तरी मालांत उजो लागपाच्यो 4 घडणुको घडल्यात. तातूंत धारगळ दावे वाठारांत काजूची बागायत, केरी कॉम्प्युटर दुकानाक उजो लागप तशेंच वागुर्मे आनी पिसुल्ल्या खण वाठारांत उजो लागून जैवीक संपत्तीचें लुकसाण जालां. सत्तरीन पोरू मार्च म्हयन्यांतूच रानांक उजो लागपाच्यो घडणुको घडिल्ल्यो. सेगीत रानांक लागपी उज्यांच्यो घडणुक्यो त्या वेळार बऱ्योच गाजिल्ल्यो. रानांक उजो लागता काय कोण मुद्दम उजो घालता असोय प्रस्न त्या वेळार उप्रासिल्लो. आता परतूय मार्च म्हयन्यांत रानांक तशेंच काजींच्या पिकावळींक उजो लागपाच्यो घडणुक्यो घडपाक लागल्यात. सत्तरीन फाटल्या 2 दिसांत 4 थंय उजो लागला. हाका लागून रानांक उजो लागता काय उजो लागपा फाटल्यान आनीक कितें कारण आसूये हो प्रस्न उप्रासता. सत्तरी म्हालान गेल्या 2 दिसांच्यान वेगवेगळ्या भागांत उजो लागून मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालेलें आसा. हातूंत खास करून जी काजी बागायती आसा हातूंत उजो लागून मोठ्या प्रमाणात जे काजू पीक आसा तेजें लुकसाण जालेलें आसा. आमकां खबर आसतली की आतां सद्या काजू सिजन सुरू जाला आनी ह्या टायमार जेन्ना उजो लागता तेन्ना शेतकारांचे जे तोंडाक आयिल्लें पीक हे नश्ट जालेलें आसा. खुबशे अंकुश कुडशेकर ह्यो धारकण धावे हांगासर तेजी काजू बागायतीचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाल्लें आहा. तातूंत ताका जे सुमारे 5 लाखाचे मालमत्ता आसा ती जळिल्ली आसा आनी उजो पालयपी दलान सुमारे 10 लाखाची मालमत्ता ही वाचयल्ली आसा. तशेंच आमकां खबर आसतली की पिसुल्ले वागुरे हांगासर मोठ्या प्रमाणात जी जंगल आसा तेजी जैवीक संपत्ती आसा ती जळिल्ली आसा. तशेंच काजू बागायती बी जळिल्ली आसा. गेल्या वर्सा आमकां खबर आसा की सत्तरीन खुबशे जाग्यार उजो लागून मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालेलें आनी तेतून आमची जी जैवीक संपत्ती आसा ती जळिल्ली. गेल्या वर्सा अशेंच लुकसाण जालेलेंच पूण ह्या वर्सा परत उजाचें जे प्रकरण आसा तें सुरू जाल्ल्या कारणान सगळ्याक चिंता व्यक्त केलेली वयता. पिसुल्ल्या वागुरे हे फोमेंतो ही मायनींग एरिया आसा आनी तेतून ह्यो उजो लागला. वाळपे उजो पालोवपी दलाक जेन्ना कळ्ळें तेन्ना उजो पालोवपी दलान घटनास्थळी वचून उजो पालयली. पूण खुबशे जाग्यार जे जंगल भाग आसा थंय पावूं शकना. थंय उजो आजुनूय चालू आसा अशी म्हायती आसा. खुबशे अशे काजू बागायती भितर जळीच पूण जी आमची जैवीक वनस्पती आसा ती जळिल्ली आसा. ताका लागून सगळ्या कडेन चिंता व्यक्त केलेली आसा. कित्याक जे जंगल भाग आसा ते वेगवेगळ्या वाठारांत अशे दोंगर भाग आसा आनी तातूंत एकामेकाचेर उजो वचपाची शक्यता आसा. ताका लागून संबंदितान तो उजो पालोवपाक प्रयत्न करपाचे अशी मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. आलवारा जमनीचो मालकी हक्क सत्तरीकारांक मेळोवन दिवपा खातीर मंगळारा आर्जीन वाळपय वाठारांत मशाल रॅली काडली. घोशणा दीत वाळपयच्या शहीद स्तंभा कडल्यान हे रॅलीक सुरवात जाली. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं सत्तरीकार जमनीक लागून गुलामगिरीन जीण जगता. देखून सत्तरीच्या गांवागांवांत वचोन आलवारा जमनीचो विशय सुटावो करतले अशें आश्वासन आर्जीचो सुप्रिमो मनोज परब हांणी दिलें. वाळपय मतदारसंघान जमनीचो विशय हो कितली वर्सां जाली हो तसोच
अजून मेरेन सॉल्व जाल्लो ना आनी तसोच आसा आनी जमनीचो मालकी हक्क मेळपाक जाय म्हणून हांगासरले लोक कितलींशीं वर्सां आंदोलनां करता, कितलींशीं वर्सां आपले मागण्यो करता, पूण तें जायना. आनी हांगासरले जे राजकारणी आसात ते तेंचो विशय आसा तो सॉल्व करपाक पळयना. आयज आमी हांगा मुद्दाम जमला एक नवीन क्रांतीची सुरवात करपाक 70रीन. जो जमनीचो विशय इतलीं वर्सां सॉल्व जावंक ना, ज्या जमनीक लागून लोकांची आयज हालत जाल्ली आसा, लोक गुलामगिरीन आसात, लोकांक आयज लाचार केल्ले आसा, लोकांक आयज हुकुमशाय केल्ली आसा आनी लोकांचेर एक दबाव हाडलेलो आसा. तेका लागून आयज ही क्रांतीची मशाल 70रीचे जमनीचो जो मालकी हक्क आसा लोकांक दिवपाक लागून आमी आयज ही मशाल हांगा पेटयल्ली आहा. आयज ही मशाल पेटोवन ह्या जमनींचो जो विशय आसा हो विशय गांवां व्हरोन हेचेर हो विशय सुटावो करपाचो ह्या BJPच्या सरकाराक आनी हांगालो जो स्थायीक आमदार आसा, दोनूय जे आमदार आसा 70रीचे, तांकां लोकांचे जमनी आसा ते तेंच्या नांवार करपाक लागून भाग पडप. हेका लागून ही चळवळ आहा ही दिसान दीस फुडें वचत रावतली. नेवल वॉर कॉलेज हे नौदळाची आकांक्षा आणि भारताच्या समृद्ध वारशाचे प्रतीक जावन आसा. भारताची वाडटी नौदळ ताकद ही चर्चस्वा खातीर न्ही जाल्यार इंडो पॅसिफीक क्षेत्रांत शांतताय आणि समृद्धीचे वातावरण निर्माण करपाचे दिश्टीन उबारिल्ले पावल आशिल्ल्याचे केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगले. हिंद महासागरात चीनाच्यो वाडट्यो हालचाली आणि ह्या क्षेत्राचे व्यावसायिक महत्व लक्षात घेतले जाल्यार आता धोक्याचे पुनर्मूल्यांकन करप आणि ते प्रमाण नौदळाची ताकद वाडवप ही आता काळाची गरज जावन राविल्ल्याचे केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शनाखाला भारत आयज इंडियन ओशन रिजनात महत्वाचो सुरक्षा भागीदार म्हणून वयर सरता अशें तांचें म्हणणें. और हमने इंडियन ओशन रीजन को वह महत्व नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था. कुछ तो जरूरतें थीं कि हमें लैंड बॉर्डर पर ज्यादा ध्यान देना था और कुछ लैक ऑफ इमेजिनेशन भी था. मैं दोनों को मानता हूं. लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी दूरदर्शिता और उनके मार्गदर्शन से हमने इंडियन ओशन में भारत की भूमिका को न सिर्फ री इमेजिन किया बल्कि उसे एक्नॉलेज करते हुए उसे मजबूत करने की दिशा में भी हम आगे बढ़े. फिर इसका एक क्रम ही चल पड़ा कि हमने काफी नई डिप्लॉयमेंट्स की, नेवी के इंडियनाइजेशन की और आगे बढ़े, जिसका परिणाम यह हुआ कि इंडियन ओशन में आज हम फर्स्ट रेस्पॉन्डर तथा प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बनकर उभरे हैं. साथियों, इसके साथ ही हमने इंडियन ओशन रीजन में यह इंश्योर किया कि रूल्स बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर को मजबूत किया जा सके. आज भारत इंडियन ओशन में इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि इंडियन ओशन की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडियन ओशन से रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी ऑटोनॉमी को, उनकी सॉवरेनिटी को सुरक्षित रखने में उनकी मदद की जाए. हमने यह सुनिश्चित किया है कि इंडियन ओशन में किसी की हेजेमनी किसी भी सूरत में न हो. साथियों, इंडियन नेवी की तत्परता की वजह से भारत अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है जहां हम अपने सहयोगी देशों को इंडियन ओशन में पूरी मदद प्रदान कर रहे हैं. इंडियन ओशन में भारतीय नौसेना की उपस्थिति इंडियन ओशन के हमारे बाकी सहयोगी देशों को किसी भी दबाव में आने से रोकती है. हमारी नौसेना इंडो पैसिफिक रीजन में यह इंश्योर करती है कि कोई भी देश अपनी ओवरवेलमिंग इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के दम पर हमारे मित्र देशों को दबा न सके, उनकी सॉवरेनिटी को किसी भी सूरत में कुचल न सके. आज इंडियन नेवी लगातार सशक्त हो रही है. हमारा नेवल इंडस्ट्रियल बेस लगातार मजबूत होता जा रहा है. हमारे शिपयार्ड्स बढ़ रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बढ़ रहे हैं और भारत की यह बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं है. मैं फिर से दोहराना चाहूंगा,
भारत की यह बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पीस और प्रॉस्पेरिटी का माहौल तैयार करने के लिए। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। काँग्रेसीन तिकेट न्हयकारली जाल्यार म्हजे मित्र श्रीपाद नाईक हांकाच मत मारतलो, काँग्रेस फुडारी रमाकांत खलप सांगता। दुसरे वटेन श्रीपाद नाईक हांच्या आड लढत जाली जाल्यार ती निश्चितूच अटीतटीची जातली असो विश्वासूय ताणें उक्तायलो। सर, सध्या लोकसभाची घुमघाम चालू आसा, बीजेपीन डिक्लेअर सुद्दां केलेलें आसा। उत्तर गोंयांतसून श्रीपाद नाईक यांची उमेदवारी जाहीर जाली। उत्तर गोंयांतसून तुमचें नांव फुडें आसा, तुमचे कडेन कितें ऑफिशियल कितें? म्हजें नांव फुडें आसा अशें काँग्रेसचे नेते मंडळी म्हाका सांगता। दिल्लीच्यान काही ऑब्झर्वर येवन गेले, ते म्हाका म्हणून गेल्यात की म्हज्या बद्दल खुबश्या लोकांनी रिकमेंडेशन दिलां आनी त्या लागून तुजें नांव आमी वयर अशें आसतलें अशें दिलां। पण फायनल कांय म्हाका कळूंक ना, ऑफिशियली कशें इंटिमेशन कांयच ना। तर ह्या परिस्थितीन वाट पळयता हांव, आज 2 दिसांनी या 3 दिसां भितर कितें आमकां फायनल तांचे कडेन उत्तर मेळटलें। काल एक आमी इंटरव्यू पळयलो श्रीपाद नाईक सरांचो, तितून तांणी असो उल्लेख केलो की जर तांकां तिकेट मेळना जाल्यार ते तुमकां वोट मारतले आसले। हेचेर तुमची प्रतिक्रिया कितें? अशें म्हटलां, अरे वा, आश्चर्यकारक अशें आसा, म्हणजे राजकीय दृश्ट्या। परंतु आमी दोगूय बरे मित्र। दोगूय 8 दिसां पयलीं म्हजो इंटरव्यू म्हाका असोच कोणी तरी विचारलें श्रीपाद नाईक बद्दल, आनी हांवें सांगलें की श्रीपाद नाईक आनी हांव आमी दोगूय बरे मित्र आसा। श्रीपाद नांवाची जी पयलें इलेक्शन जें जालें विधानसभेसाठी त्या वेळार तांचे बरोबरीन हांवें काम केलां। हांव लालकृष्ण अडवाणी आनी त्या वेळचे बरेचशे धुरीण त्या पक्षाचे आनी आमचे सगळे जाण आमी मेळून एकत्रीत तें काम केल्लें। ते त्या वेळार आमदार जाले आनी त्या नंतर 94चे इलेक्शन म्हजो मात्र पराभव जालो, ताका आनी कितें कारणां आसा तें सोडून द्या। पण ही अशी परिस्थिती आसा आनी जर ताणें सांगलां की खरोखरच म्हाका मत मारतले म्हणून, म्हजो विचार तोच आसा। समजा जर हांव जर ना आनी व्यक्तिगत पार्टीचे जर म्हजें जर हें आसत, प्रेशर जर नासत आनी पक्ष म्हणून जर नासत, तर मागीर म्हजें मत ताका ताचें मत म्हाका अशेंच म्हणूंक जाय। फोंडचे बाट वळवय वाठारांत गणेश विसर्जन थळा कडेन वचपी रस्त्याची सामकीच बाबत अवतिकाय जाल्या। फाटलीं 15 वर्सां जालीं ह्या रस्त्या कडेन प्रशासनान दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिश्टी पडटा। गणपती विसर्जन करपाक व्हरतना थळाव्या लोकांक भरपूर अडचणी येतात, तेन्ना पावसा पयलीं रस्त्याची दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आता हो मानशेर रोड आहा न्हू, तो खूब खराब जाला। चवथी कडेन हांगा त्रास जाता, गणपती बी घेवन येतना लोक पडटा कसो जाता हांगा। आनी त्या कारणान एक देवूळ आसा थंय हेचे दुर्गायेचें, थंय सुद्दां वयतना लोकांक त्रास जाता। रस्तो सामको पाड जाला। तेन्ना आमी सांगलेलें मातसो रस्तो करून घेया म्हणून, तेन्ना कोणी आयकूंक ना। अजून पर्यंत रस्तो तो सारको जावंक ना। हो रस्तो फक्त 50 मीटर आहा, तेन्ना पावसा पयलीं ह्या रस्त्याची मातशी दुरुस्ती जावनी, इतलेंच हांव सांगता। सध्या आमी आसा फोंडचे बाट वळवय हांगा, ज्या जाग्यार तुमी पळयतात हांगा मानस आसा फोंडच्या भाटांतली, थंय हांगा गणेश विसर्जन स्थळ आसा। ह्या रस्त्याची हांगा रस्तो जो आसा जवळ सुमार 15-20 वर्सां तरी ह्या रस्त्याक डांबर घातलेलो। त्या उपरांत ह्या डांबरा कडेन कोणेच लक्ष दिवना, ह्या रस्त्या कडेन कोणेच लक्ष दिवना। हांगा एकुलतें एक घर आसा, त्यान भायर सकयल एक रामपुरसाचें देवूळ आसा। हांगा गणेश विसर्जन स्थळ आशिल्ल्या कारणान दर वर्सा चवथी कडेन ह्या रस्त्याचो प्रश्न उप्रासता। लोकांक येतना आडखळी जाता, माथ्यार गणेश मुर्ती घेवन येतना खुबशे हांगा पडलेले आसा, गणेश मुर्तीकूय बाधा येयल्ली आसा। सो ह्यान मुखार असो प्रकार घडचो न्हू ह्या खातीर थळाव्यांची मागणी आसा की ह्या रस्त्याची बेगोबेग दुरुस्ती करची। फक्त सुमार 50 मिटरांचो हो रस्तो आसा, ज्या जाग्यार गाडयो येवपाक शकना। स्थानिक घर जें आसा तांकां हांगा गाडयो हाडप कुस्तार जाता आनी सकयल देवूळ आशिल्ल्या कारणान ह्या स्थळाचो पर्यटन थळ म्हणून विकास करपाक भरपूर वाव आसा। सरकारान आनी लोकप्रतिनिधींनी हेची दखल घेवची अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक, फोंडचे बाट वळवय हांगचे।
घरा मोडपाच्या विशया वयल्यान मुरगांव नगरपालिका चाळवला जाल्यार नौदल नगरपालिकेक सेवा कर भरिनात असो आरोप नगरपालिकेन नौदलाचेर केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा वयल्यान नौदलान नगरपालिकेक 33.3% सेवा कर भरपाचो आसता, पूण नौदल कर भरिनात अशें नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हाणें सांगलें. ह्या विशया वयल्यान नगरपालिकान नौदलाची बसका जाली. उपरांत बेगोबेग म्हयन्या भितर कर भरपाचो आदेश नगरपालिकेन नौदलाक दिलो. आमच्या कावन्सिलाचे आनी तितून मुद्दो आसलो नेवीचो. हो नेवीचो मुद्दो म्हटल्यार एक्चुअली कितें आमचे जे सर्वीस टॅक्स आसा ते खंय तरी आमकां तेंचो 1 रुपयाचो फायदो ना. पूण तांकां कळोंक दाखोवपा येयल्या बाबा तुमच्या हितून भितर जितले बिल्डिंगी आसा 10 फ्लोराच्यो तेचे आमकां कांय टॅक्स मेळना. एज पर कोर्ट ऑर्डर तेंच्यांनी दे हॅज टू पे अस 33.3 कितें% आहा तितले आमकां पे करपा जाय. भितर ते मेळना. सेकंड थिंग आमी आमचे स्टेक होल्डर जितले आसा वास्कोचे मुरगांवचे आसा तांकांय आमी आपयल्ले बट तेंचे इश्यू खंय कितें आसा ते सॉर्ट आउट जावपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी 2-3 मनीस तेंच्यांनी धाडलेले आनी बऱ्यांची बरी मिटींग जाली. ही फर्स्ट टायम अशी जाली की बाबा तितून कावन्सील स्टेक होल्डर्स आनी नेवी आसलेली आनी तांकां कळोन येयला बा आमच्या वास्कोचो प्रॉब्लम कितें आहा तो. आनी आमी तांकां 30 डेजाचो टायम दिला बाबा हेचेर खंय तरी सुटावो जावपाक जाय म्हणून. कित्याक आमी जाणा वास्को आमचे कितले फाटीं येयलेले ते. एक्चुअली आमी गव्हर्मेंटाकूय सांगता तुमच्या माध्यमांतसून गोवा गव्हर्मेंटानी हेचेर एक्ट जावपाक जाय आनी खंय तरी आमकां लोकांकूय सपोर्ट करपाक जाय. नेवी ही आसात, नेवी आमच्या काळजान आसा कित्याक तो आमकां देशाचो भागतो. ते आमचे देश पळयता. आमकां तेंच्यांनी आमकां सिव्हिलांकूय पळोवपाक जाय आनी लोकांक त्रास जावपाक जायना. तुमी आतां पळयलेले आहा तेंचे खुबशे इश्यू आहा. सिवरेजीचो इश्यू आहा जे सिवरेज सोडटा. आमकां कितें जालें आमी थंय वचपाक जाय जाल्यार आमकां कितें मेजपाक जाल्यार ते आमकां भितर धाडना. पूण आमी तांकां आव्हान केलां जशें तर तुमी आमकां अशें वागतले जाल्यार आमकांय खंय तरी एक्शन घेवप पडटलें आनी आमी रस्त्यार येतले. पूण ही पाळी खंय तरी येवपाक जायना. आमी दोगूय एकामेकाक घेवन चलपाक जाय. आमच्या आमदारांनी हितून इनिशिएटीव घेवपाक जाय, आमच्या मिनिस्टरांनी इनिशिएटीव घेवपाक जाय आनी खंय तरी हो सुटावो जावपाक जाय आनी सगळे जाण बऱ्या वशेन रावपाक जाय इतलें जालें. आंतरराष्ट्रीय बायल दिसा निमतान मैफिली खातीर महाराष्ट्रांतल्यान गायकांक आमंत्रीत करपाचो प्रकार धक्कोदायक आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेस फुडारी आनी जिल्लो पंचायत वांगडी मिशेल रिबेलो हाणें केलो. रवींद्र भवनाच्या ह्या निर्णयाचो तिणें खर निशेधूय केलो. हे कार्यावळींत गोंयच्या कलाकारांक संद दिवपाची मागणी तिणें ह्या वेळार केली. I am shocked to hear about Mr. Rajendra Talak, the chairman of Ravindra Bhavan Margaon. He has spoken on Women's Day celebrations. He is organizing a program with 4 singers, Anandi Joshi, Sadhna Sargam and Vaishali Samant. These 3 singers are from Maharashtra. What about our Goan singers? Why our very own Goan Nightingale, Lorna, is not invited? And we all know, we have our own Hema Sardesai. Why she is not invited? What about other Goan singers? We all know that Goa is a state full of talent and we Goans and even the women have ingrained talent in them. What about that? Secondly, he has said that Tiats will be organized if only the MLAs of 3 constituencies are giving their recommendations. Why? Does Margaon, Ravindra Bhavan Margaon only belong to the Margaon municipal area, not the entire Salchet Taluka? All the MLAs have to give their recommendations. Why only 3? Thirdly, I would like to know why Ravindra Bhavan does not have any provision for dance, music and theatre classes for our children and youth. Is there any private setting with any institution? We demand that these classes start immediately. I give an ultimatum of just 1 month. By 1st of April, we demand that these classes begin. दक्षिण गोंय पोलीस अधीक्षक म्हूण सुनीता सावंत हांची नेमणूक केल्या. तांचे कडेन कायदो आनी दक्षता तशेंच आर्थीक गुन्यांव खात्याचो अतिरिक्त ताबो दिला. मजगती IPS राहुल गुप्ता हांची गुन्यांव फाट्याचे अधीक्षक म्हूण नेमणूक जाल्या. हालींच नॉर्थ गोवा SP नितीन वाल्सन आणि साऊथ गोवा SP अभिषेक धानिया यांच्यो बदल्यो जाल्ल्यो आसल्यो आनी त्याच्या उपरांत नॉर्थ गोवा SP म्हणून अक्षत कौशल यांची नियुक्ती जाल्ली. पूण साऊथ गोवा SPची नियुक्ती जावंक नासली. त्याचो ताबो जो आसा तो कांय दिसां खातीर सुनीता सावंत हांच्या कडेन दिल्लो. आयज त्या नॉर्थ गोवा SPच्या पदाची ऑर्डर येयलेली आसा आनी सुनीता सावंत हांकांच नॉर्थ गोवा SP
हे पद दिल्लेलें आसा. त्याच बरोबर त्यांच्याकडे कायदा व दक्षता आणि आर्थिक गुन्हे हे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट त्यांच्याकडे दिल्लेले आसा. सुनीता सावंत हे नाव सगळ्यांकूच परिचित आसा आणि पोलीस खात्यान हे नाव खूप आदरान घेतले वयता. खूप प्रामाणिक आणि खूप दक्ष असे पोलीस अधिकारी म्हणून सुनीता सावंत यांची ओळख जावन आसा आणि त्यांचे कामाची दखल घेऊन त्यांच्याकडे जो कांय दिसां खातीर ताबो आसलेलो दक्षिण गोंयाचे SP म्हणून ते आयज तांकां दक्षिण गोंयाची SP म्हणून नियुक्ती जाहीर केल्लेली आसा. आणि सुनीता सावंत यांचे कार्य सगळ्या गोंयभर सगळ्या लोकांक खबर आसा. त्यांचे हालींचे गाजलेले प्रकरण म्हटल्यार तेजपालची केस जशी ज्या पद्दतीन त्यांनी हाताळी त्या पद्दतीन त्यांची हाताळप पळोवन सरकारान त्याची दखल घेतली आणि त्यांची साऊथ गोवा SP म्हणून नियुक्ती केलेली आसा. जाल्यार आयज जी ऑर्डर आमच्या हातीन येयल्या त्या ऑर्डरीनुसार दक्षिण गोवा SP म्हणून सुनीता सावंत यांची नियुक्ती जाल्लेली आसा आणि त्याच बरोबर त्यांच्याकडे सुरक्षा दक्षता आणि सुरक्षा आणि आर्थिक गुन्हे हे एक्स्ट्रा पदभार तांकां स्वीकारपाक दिल्लेले आसा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.